नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका गोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। दिवचले हावसिंग बोर्डांत वीज खांब्यार चढून काम करतना लायनमॅन मनोज जांभोलीकाराक मरण। दुरुस्ती कामा वेळार वीज पुरवण अचानक सुरू केल्ल्यान घडली घडणूक। विरोधकांचो वीज मंत्र्यांचेर फारपेट। हवामान बदलांच्या वायट परिणामां पासत गोंयाक वांटप अशें आसल्यार गोंयची खाजना परतून करची पडटली। जिती खाजन सोसायटी ऑफ गोवाचो अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडिसाचें म्हणणें। म्हापसा अर्बन बँके विशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान करचो अभ्यास। मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाक सुदीप तामणकराची जाप। विजय सरदेसाय कटप्पा म्हणपी विरेश बोरकार हो भल्लाल देव। फॉरवर्डाचे फुडारी विकास भगताची टिका। विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचे कारण कटप्पा हो लॉयल मनीस, भगताचो सल्लो। गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बंगळुरूचो पर्यटक दूधसागर धबधब्यावेल्यान बेपत्तो। पुलीस कागाळात दाखल। पुलीस आनी राना खात्या वरवीं सोद मोहीम सुरू। आनी रेबर खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादवाक केली अटक। फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। व्हाळशें दिवचले वीज खांब्यार काम करतना लायनमॅनाक शॉक येवन मरण आयलें। ही घडणूक शुक्रारा सकाळच्या 11:30 दरम्यान घडली। बळी गेल्ल्या 35 वर्सां पिरायेच्या लायनमॅनाचें नांव मनोज जांभोलीकार अशें आसा आनी तो पिळगांवचो आशिल्लो। कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या। मजगतीं ही म्हायती मेळटाच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत घडणूक थळार पावले। लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्ती काम करतना शॉक आयिल्ल्यान 35 वर्सां पिरायेच्या लायनमॅनाक आगताक मरण आयलें। ही दुर्दैवी घडणूक शुक्रारा घडली। दुरुस्ती काम करतना शॉक आयिल्ल्यान तो खांब्याचेर दसलो। शॉक लागिल्ल्यान मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाचें नांव मनोज जांबावलीकर आनी तो पिळगांव रावपी आशिल्लो। ही घडणूक कळटकीच पिळगांवचे लोक घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी हे घडणुकेक वीज खात्याक जबाबदार धरून डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हरपाक मज्जाव केलो। ताका लागून सुमार 2 वरां परस चड वेळ डेड बॉडी घडणूक थळार उरली। वातावरणूय बरेच तापलें। बंद करूनय करण येता जाल्यार तुमचे सप्लाय कसली कसो येयलो कितें वयल्यार तूं अशेंच मनी करता तुमचे तीन फेसी तुमच्यो फेसी लायन येवंक जाय। एक कशी येयली फेस तुमची सांग म्हाका। रिटर्न सप्लाय येयली तुमची हांव सांगता तुका रिटर्न येयली एका वरा उपरांत वीज खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर वल्लभ सामंत हांणी घडणूक थळार येवन लोकांची समजूत काडली। प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाय करतले। तेच बरोबर मयत लायनमॅनाचे फॅमिलीक न्याय दितले अशें ताणें सांगलें। ह्या सद्याचो सगळो आमचो प्रत्येक प्रामाणीक प्रयत्न आसता की कितें जाली ती घटना आमकांय खूब वायट दिसता, पण तें कितें मेळपाचें न्हू आमी 100% प्रयत्न करता आनी आमचे लिस्ट सुद्दां आमच्या वांगडा आसा। हे अशा वेळार आमी तुमकां सांगलां तें जें तुमकां हांवें एश्योरन्स दिला स्टीक डेफिनेटली ऑल वॉट एवर हें कितें आसा तांकां तें सगळें दितलें। तेच्या भायर कितें दिवपाक जर मेळटा प्रयत्न आसता। जॉब पळय मिस्टेक तें आतां पळयतालें असो टायम घेना तूं पळयल्या प्रायमा पेशिया कळना एक्झॅक्ट जावपा न्हय, कारण थंय ट्रान्सफॉर्मर बंद करून मनीस दवरला हांगसर तें जावपूच जायना। आमी तें मातशें हें केलें की आमी पळयता एक्चुअली कितें जाता एनालायज एक्चुअली वॉट इज द इश्यू आनी जावपा जाय तेजेर आमकां तेजेर आमी करून तें डेफिनेटली हें जाता इन्सिडेंट ताजेर कितें त्या भुरग्याचो कोणाचो राग बीन तुमच्या हितून आसलो कांय गोश्टी अश्यो आसता जेन्ना तो चडलो ना आसता न्हू साहेब अश्यो गोश्टी ना। दिवचल शारांत आयज शुक्रारा एक सामकी वायट तितकीच दुर्दैवी घडणूक घडली। ही दुर्दैवी घडणूक म्हळ्यार लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्तीचें काम करतना सुमार 35 वर्सां पिरायेच्या एका लायनमॅनाक खांब्याचेरूच शॉक आयिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें। ज्या लायनमॅनाक खांब्याचेर शॉक येवन मरण आयलें ताचें नांव मनोज जांबावलीकर अशें आसा आनी तो पिळगांव वाठारांत रावपी आशिल्लो अशें कळटा। मेळिल्ले खबरे प्रमाण आयज सकाळी 11:30 वरांचेर मयत मनोज हो दुरुस्ती कामा खातीर
वाळशी वाठारांत मेन रस्त्या कुशीच्या एका लायटीच्या खांब्याचेर चडिल्लो. जेन्ना तो लायटीच्या खांब्याचेर चडिल्लो तेन्ना लायटीचो प्रवाह बंद केल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या. मात खांब्याचेर चडले उपरांत मनोज हांणी दुरुस्ती काम हातांत घेतले तेन्ना अचकीत ताका विजेचो शॉक बसलो आनी तो खांब्याचेरूच वायरींग दसून थंयच ताका मरण आयलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जगासयत देशात आणि आमच्या गोंयांत हवामान बदलाचो परिणाम जावपाक लागला. हे भयानक हवामान बदलांच्या वायट परिणामां पासत गोंयांक वाटावपाचें आसल्यार गोंयची खाजनां परतून जिती करची पडटली अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाचे अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायलां. 3,500 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली गोंयची खाजनां आमच्या पुर्वजांनी मोठ्या कश्टांनी उबी केल्ली. आतां पोट भरपा खातीर खाजनांची गरज जरी नासली तरी हवामान बदलांच्या परिणामाक फुडो करपाक आमकां ही खाजनां सांबाळपाची गरज आसा अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाच्यो अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायलें. खाजनां सुरू जातली पळय तो वेळ आमी काडलो जाल्यार खूब हिस्टॉरिकल डेटा वयचो पडटलो. अशें म्हणटात की 3,500 वर्सां तरी कमीत कमी ह्या गजालीक लागूंक जाय. ताजे पयलीं आसूंक शकता कित्याक प्रॉब्लेम हांगा आसा आमचें कार्बन डेटिंग काय आमचें रेकॉर्ड किपींग तितकें खाजनां बद्दल इतली ट्रेडिशनल नॉलेज आशिल्ल्या कारणान रेकॉर्ड किपींग आमचें वेवस्थीत तशें ऑन पेपर ना. म्हणून हें मातशें वयर सकयल वर्साच्या बाबतींत जाता. पूण एक 3,500 अंदाज असो बरोवन आसा. खाजन जमीन म्हणजे मीन सी लेवलाच्या सकयल जमीन आनी ही जमीन जी आमच्या हातांनी नाशिल्ली पळय ती आमच्या पुर्वजांनी बांद बांदून माणसो बांदून ती रिक्लेम केल्ली. कित्याक लागून तांचें पोट ताजेर चलतालें, तेंची इकॉनॉमी तांचो लायव्हलीहूड ताजेर चलतालें. सो तांच्या खातीर तांकां तें ना खाजन ना जाल्यार तांचें पोट बंद जातालें. आमच्या पुर्वजांनी एकठांय रावून किलोमिटरांचे बांद बांदून आसा. आमच्या गोंयान आउटर बांद म्हणजे आउटर नोटिफायड बांद म्हणून आसा, इंटरनल बांद म्हणून आसा. पूण ते आउटरूच बांद धरले जाल्यार 500 वयर बांद आसा. एक बांद 2 किलोमिटराचो अंदाज धरलो जाल्यार कितले किलोमिटराचे बांद गोंयान जाले. आनी इतके आमच्या पुर्वजांनी बांदल्या आपल्या हातांनी मशिनां घेवन न्ही. हेच तांचें व्हडपण. जेन्ना पळय सरकार जालो गोंयचें लिबरेशन जालें आनी मागीर ते नवे नवे कायदे येवपाक लागले तेन्ना तो सगळो टेन्शन फोकस आसा पळय तो लोकांचेर सोडून सरकाराचेर वचपाक जेन्ना पळय लागलो तेन्ना आनी मागीर ते तितू भितर कायदे आयले की कसेलतजी जमीन म्हणून. सो त्या कायद्या भितर ओनरशिपूय लोकांच्या इंडिव्हिज्युअलाच्या हातान गेलें. कम्युनिटी सेन्स म्हणटा तो तुटपाक लागलो. ह्या सिच्युएशनान हे सगळें मातशें डायल्यूट जावन पडपाक लागलें. खाजनांचे दुर्दशेक सरकारी तशेंच लोकांची अनास्था कारणीभूत आसा. जर ही खाजनां परतून जिती करपाक जाय जाल्यार सरकारी अधिकारी तशेंच शेतकारांनी एकठांय येवचें पडटलें आनी ते खातीर निधींची तरतूद करची पडटली अशें फर्नांडीस उलयल्यो. एक आमचो मॅनेजमेंट एप्रोच जावंक जाय की बाबा जो टीम वयर बसून प्लॅनिंग करता आनी जो टीम जमनीर माती कालोवन तें पिकयता ह्या दोनी टीमी मदीं एक कितें तरी बांदून कनेक्शन हाडपाची गरज आसा. हाका आमी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स म्हणूंक जाता. हे मॅनेजमेंट सोल्युशन कशें टाय अप करप आनी तें फ्रॉम स्टेट लेवल टू तालुका लेवल टू टेनंट असोसिएशन लेवल टू फार्मर लेवल कशें व्हरप ही बांदणी आमकां बांदून हाडची पडटली. हो नेटवर्क जाय. दुसरी गजाल जी जाय पडटली तें आमचें थोडें भितर इंजिनियरींग आनी त्या इंजिनियरिंगा भितर खर्च आसतलो, डिझायन्स आसतले, रिपेयर्स आसतले, मेंटेनन्स आसतले. सो हें एक दुसऱ्या लेवलाचें सोल्युशन जाय. हें आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्ली सिस्टम जी निसर्गाक घट धरून आशिल्ली ती तर आमी सामकी आमचे हात तर सोडले जाल्यार निसर्ग म्हणटलो तुमी हात सोडटा जाल्यार आपूण ती परत घेता. कित्याक निसर्गाचेच कणे आशिल्ली ती निसर्गान आमच्या हातान एकठांय मेळून करूया म्हणून ती आमच्या हातान दिल्ली. ती आमी तर आमचे हात सोडले जाल्यार ती परत निसर्गा कडेन वयतली आनी कांयच जावपाचें ना. कमीत कमी इतके स्क्वेअर किलोमिटर गोंयचे उदका सकयल वयतले.
आणि हे सांबाळपाक आमकां कांयच करपाची गरज ना. पुर्वजांनी तयारी करून आमकां आमची क्लायमेट चेंज चिंतून तांणी पयलींच आमकां बांद बांदून दवरले आपल्या पोटा खातीर आनी आमच्या क्लायमेट चेंजा खातीर. आमकां फक्त ते सांबाळूंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक. म्हापसा अर्बन बँक खलपा खातीर न्हय तर मंत्री सुभाष शिरोडकरा खातीर बंद पडल्या असो आरोप बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान केला. मुख्यमंत्र्यान उलयतना मातसो अभ्यास करून उलोवचो अशें तामणकराचें म्हणणें. तशेंच बाजारात उपलब्ध आशिल्ल्या वखदांनी भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोपूय करीत ह्याच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तांणी बिरेस्तारात दिल्लीच्या गुन्यांव फाट्यार कागाळ दाखल केल्ल्याची म्हायती दिली. ह्या प्रकाराची चौकशी जावची अशी तांणी मागणी केल्या. की मुख्यमंत्र्याक खुबश्यो गोष्टी न्हू सारक्यो खबर ना. आतां हे पळय जे बँकेचे प्रकरण पळय म्हापसा अर्बनाचे हे रमाकांत घालपाचेर हांव नकळो ते कित्याक उलयना पळय ते काँग्रेसवाले तेंच्या तोंडाक कोणी लॉक मारला पळय ते. एक्चुअली तेंच्यांनी ह्यो गोष्टी उघड करपाक जायो की म्हापसा अर्बनाचें पळय प्रकरण पळय हे खलपाचेर येयला पळय ते कारण म्हणटा पळय तो सुभाष शिरोडकर आनी हो सुभाष शिरोडकर आयज राज्यान कॅबिनेटान मंत्री आहात आनी काल तो मॅनिफेस्टो ओपन करतना संकल्प पत्र पळय जे ओपन केला त्या वेळाचेर हेच्या कुशीक आहा प्रमोद सावंताच्या. हांव मागणी करता प्रमोद सावंता कडेन तुमच्या मिडियांच्यान तुमकांय रिक्वेस्ट करता की प्रमोद सावंताक विचारा की सुभाष शिरोडकरचो इन्वॉल्वमेंट आहा तेचेर तूं कितें एक्शन घेतलो काय म्हणून. जेन्ना हांव सविस्तर सांगता हेचेर जेन्ना शिरोडा अर्बनाचेर पळय 3.5 कोटी सुभाष शिरोडकरान लोन काडून म्हादेव नायक सदांच ती बँक बंद उडोवपाक लायतालो डिमांड करतालो एसेंब्लीन. ते सगळ्या लोकांनी पळयला गोंयकारांनी. जेन्ना ही बँक बंद उडोवपाचो प्रयत्न जातालो तेन्ना तितूंतल्यान वाटोवपाक सुभाष शिरोडकरांचे 3.5 कोटी लोन काडलेले ते वचोन खलपा कडेन बसोन खलपा कडेन प्रॉपर्टी मॉर्गेज करून म्हापसा अर्बनांतल्यान काडून शिरोडा अर्बनाचे लोन क्लियर केले सुभाष शिरोडकरान. आनी सुभाष शिरोडकराक लोन दिला म्हणून रमाकांत खलपाची मनोहर पर्रीकारान रिझर्व बँके कडेन कंप्लेंट करून ती बँक बंद उडयली थंयसर. आनी लोकांक कितें भ्रम पसरयलो सगळो की बँक सोंपली खलपाक लागून बँक सोंपोंक ना. बँक जर सोंपली जाल्यार ताका मूळ कारण सुभाष शिरोडकर हेची चवकशी करची मुख्यमंत्र्यान आनी खरें कितें ते जनते मुखार हाडचें. आनी तुमकां हांव मागता खलपाकूय तुमी विचारचें की 3.5 कोटी सुभाष शिरोडकराक तुमी लोन दिल्लो काय ना पळय तो खलपाकूय विचारचो सुभाष शिरोडकराकूय विचारचो हे तुमकां रिक्वेस्ट करता. विजय सरदेसायाक कटप्पा म्हणपी विरेश बोरकार हो भल्लाल देव अशी सणसणीत टिका फॉरवर्डाचे फुडारी विकास भगतान केल्या. विजय सरदेसाय कटप्पा म्हणचे पयलीं विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचें कारण कटप्पा हो लॉयल मनीस आशिल्लो असो सल्लो विकास भगतान विरेशाक दिलो. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बाहुबली पिक्चराचो सीन गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाक दिली कटप्पाची उपमा. आरजी पक्षान दक्षिण गोंया खातीर उमेदवारी अर्ज भरतकीच पत्रकारां कडेन उलयतना विरेश बोरकारान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हो बाहुबलीतलो कटप्पा अशी उपमा दिली. जो विजय सरदेसाय लिडर म्हणटा हांव क्लियर कट सांगता जो विजय सरदेसाय जो आमकां टॅगलायन दिता की आमी मशिनरीज म्हणून हांव एक तेका टॅगलायन दिवंक सोदता. हो विजय सरदेसाय आसा पळय तो कटप्पा जो फाटल्याच्यान सुरी तोपता. फाटल्यांतल्यान सुरी तोपपी विजय सरदेसाय हो कटप्पा म्हणून उपमा दिवपी विरेश बोरकाराक गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान उजरावन काडलो. विरेशाची दाढी पळयत जाल्यार विरेश हो बाहुबलीतलो भल्लाल देव अशी सणसणीत टिका विकास भगतान केली. कटप्पा हो लॉयल मनीस आशिल्लो. विजय सरदेसाय लेगीत तसोच गोंयकारां खातीर लॉयल आसा. ताका लागून विजय सरदेसायाक कटप्पा म्हणच्या पयलीं विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचो असो सल्लो विकास भगतान विरेश बोरकाराक दिलो. म्हाका दिसता विरेश बोरकारान बाहुबली पिक्चर पळयलें ना. कटप्पा हो लॉयल आसलो फॅमिलीक सामको लॉयल आसलो पूण शेवट पर्यंत तो लॉयल रावलो. तसो आमचो चीफ गोंयकारांक लॉयल आसा आनी शेवट पर्यंत आमी लॉयल रावतलो. हो बल्लाड देव पळयात एकदां खाड बी पळयलें जाल्यार तो सामको बल्लाड देव जाला. कुडका बांबोळे जावपी दोंगर कापणी वयलो विदेशाचो बोवाळ अचानक कित्याक थांबलो. प्रत्येक फावटी भाजप सोडून इंडिया आघाडीचेर हल्ले करपी आरजीन पयलीं आपली दुहेरी बाजू गोंयकारांक स्पश्ट करची अशें म्हणीत विकास भगतान विरेशाक उजरावन काडले. कुर्का बांबोली आनी तालावली ह्या पंचायतीक 2023 मॅसिव क्रिकेटींग चलतालें सामकें बऱ्यापैकी. बरो व्हडलो आवाज केलो ह्या बल्लाड देवान आनी मागीर ओग्गी रावलो. कित्याक ओग्गी रावलो तें तेणें गोंयकारांक सांगचें. काल जेन्ना नॉमिनेशन तूं फायल करून पयलीं तुमी नॉर्थाक केलें सकयल देंवतना एटॅक कोणाचेर करपाक जाल्लो
एटॅक जावपा जालो भारतीय जनता पक्षाचेर. तुमी एटॅक कोणाचेर करतात? एलायन्साचेर करतात, इंडिया एलायन्साचेर करतात. कित्याक करतात? आनी अशी सांगतात की आमी निवडून येतकीर इंडिया एलायन्साक वचपाचें. ही दुहेरी भुमिका तुमी कित्याक घेतात हें गोंयकाराक तुमी स्पश्ट करचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बंगळुरूचो पर्यटक अब्दुल रफीक बिरेस्ताराच्यान दूधसागर धबधब्या वयल्यान बेपत्ता जाल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. घोवाच्या बेपत्ते विशीं ताच्या बायलेन कुळें पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केल्या. पुलीस तशेंच राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान ह्या पर्यटकाची सोद मोहीम सुरू आसा. गोंयची सैमीक सोबीतकाय पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात. तशेंच बंगळुरांतलो पर्यटक अब्दुल रफीक हो 2 दीस आदीं ताच्या बायले सयत भोंवडे खातीर गोंयांत आयिल्लो. तो वार्काच्या एका हॉटेलांत राविल्लो. बिरेस्तारा ताच्या बायले सयत तो दूधसागर धबधबो पळोवपा खातीर गेल्लो. धबधब्या कडेन वचपी रानावटेन ताची गाडी थांबली तेन्ना रफीक हो पर्यटक बेपत्ता जाल्ल्याचें कळ्ळें. ताच्या वांगडा आशिल्ल्या हेर पर्यटकांनी भोंवतणच्या वाठारांत ताका सोदलो, मात तो खंयच मेळूंक नाशिल्ल्यान ताच्या बायलेन कुळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली. पुलीस तशेंच राना खात्यांच्या अधिकाऱ्या कडल्यान ह्या पर्यटकाची सोद मोहीम सुरू आसा. आमी कुळे हांगा आसा, जे जाग्यार दूधसागर पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आसा, दूधसागर धबधबा हो म्हणून जगप्रसिद्ध आसा. ते स्थळ पळोवपा खातीर बेंगलोरच्यान अब्दुल रफीक आनी ताची जी पत्नी आसा ती आपली हांगा आयली. जेन्ना वॉटरफॉला कुळेंच्यान आमचो स्टँड चालू जाता, कुळेंच्यान जिपीन दूधसागरा वयची पडटा. धबधब्या पर्यंत वयतले जाल्यार त्या जिपीन बसून ती सगळी वयताली, गेल्ली आनी स्टँडार धबधब्याच्या स्टँडार पावल्ली. जेन्ना थंय एक शौचालय आसा, त्या शौचालयान तेजी पत्नी वचपाक गेली भितर, टॉयलेटीन वचपाक गेली तेन्ना तेजी पर्स बी आसली ती तेजे कडेन काडून दिली. आनी अब्दुल रफीक हो 62 वर्सांचो आसा, ज्येश्ठ नागरीक हितून येता. तेन्ना ही सगळी तेजे पर्स दिली आनी ती शौचालयाच्यान परत येयली जाल्यार पळयल्यार तो नाशिल्लो, त्या जाग्यार नाशिल्लो. म्हणून ती समजली की ती वॉटरफॉलाक मुखार धबधब्या पर्यंत वचपाक गेला आसतलो, म्हणून ती गेली, थंय तो नाशिल्लो. तेन्ना हेची शोध मोहीम तेणे चालू केली. थंय सापडना, खूब वाट पयली आनी ती कुळ्या आयली. कुळ्या येवन पुलीस तक्रार केली. पुलीस तक्रार करतकीर कुळे पुलिसांनी आनी फॉरेस्ट जे खातें आसा तेंचे कर्मचाऱ्यांनी परत तो परिसर पिंजून काडलो, तरी तो सापडलो ना. अब्दुल रफीक हो बेंगलोरचो पर्यटक जावन आसा. तो वार्का येवन हॉटेलार रावलो. वार्काच्यान तो दूधसागरार आयिल्लो. जेन्ना अब्दुल रफीक हो स्वताची कंपनीन चार्टर्ड अकाउंटंट सॉफ्ट इंजिनियर म्हणून काम करता आनी स्वताचीच कंपनी स्वताची आसा आनी ती कंपनीन तो आशिल्लो, काम करता. तेन्ना हांगा वॉटरफॉल पळोवपा आयले कडेन ही घटना घडली. तेन्ना आज परत सकाळी जे फॉरेस्टर आसा, पुलीस खातें आसा, तेंच्यांनी हो सगळो परिसर पिंजून काडलो, तरी ते आज अजून पर्यंत ताजो कांयच पत्तो लागलेलो ना. त्याचो चलोय गोंयान येयल्लो आसा, तेजी पत्नी गोंयान आसा. ते पर्यंत शोध चालू करता, हांगा सगळे लोकूय भोंवता, पूण कांयच जालें ना. कशें कितें, कोणी गायब केलो, कसो बेपत्ता जालो, हे अजून पर्यंत प्रश्नचिन्ह आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. पियण परवरे जाल्ले रेहबर खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादव हाका परवरे पुलिसेन अटक केला. आतां मेरेन हे खून प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केले. मंगळारा रेहबर खानाची कूड पियण परवरे ऑडिट भवना लागसार सांपडिल्ली. चौकशी केले उपरांत परवरे पुलिसांनी 5 दुबावितांक अटक केले आनी 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्ली. मुखेल दुबाविताक शेनवारा JMFC कोर्टात व्हरतले. फुडलो तपास सुरू आसा. 21 वर्साचो रेहबर खान हाच्या मर्डर केसी फाटल्यान पोरवरी पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केले. JMFC कोर्टान ह्या 5 जाणांक 7 दिसाचो रिमांड दिलो. ह्या केसी फाटल्यान जो मेन अक्यूज आशिल्लो विकास यादव हाका अखेर पोरवरी पुलिसांनी डिटेन केल्ली आसा आनी चौकशी खातीर पोरवरी पुलीस स्टेशनार हाडलेले आसा. जशी अपडेट ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आमचे कडेन पावता तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन पावयतले. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोगुटे. HGPD मार्केटांतल्या ओशिया कॉम्प्लेक्सान कोयराचो आनी घाणयेरे उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या कॉम्प्लेक्सान 4 सरकारी कार्यालयां आनी खासगी कार्यालयां आसात. ह्या कार्यालयांनी खुबशे लोक यो वच करप्यांक जाल्यार काम करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार तशेंच नगराध्यक्षान पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग कोयर आनी घाणयेरे उदकाचो प्रश्न सुटाव करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. बिल्डींग बांदल्या सांगपाक म्हाका लज दिसता. बिल्डींग कशी बांदली काय म्हणटा. बिल्डींग पयलीं म्हणजे इतले फ्लोर आहात त्या कोतान
पार्किंगच ना ताका पार्किंग ना बिल्डिंग रेग्युलेशन एक्ट कितें सांगता एका फ्लॅटाक 2 गाडी पार्किंग आसपा जाय म्हणून हागे पार्किंगच ना लोक मेळट थंय मार्गार हांगा थंय गाडी दवरतात दुसरी कितें आहा एसपीडे ग्रावंड आहा थंय पार्किंग ह्या बिल्डिंगेक कोण आसत आनी गाडी थंय दवरपाची न्ही ह्या बिल्डिंगेच्या ओनरान तो जागो करपा जाय पार्किंगाक तो करनासतना दिला सेकंड थिंग हांगा अशी शॉपां जाल्ली आहा की वारें बिरें कांयच खेळना हेल्थान ताका एनओसी कशी दिली काय म्हाका अजाप दिसता तिसरी गोष्ट हांगा सामकी कंप्लीट डर्टी सुणी भोंवतात माजर भोंवतात भिकार येवन हांगा रातची न्हिदतात ते थंयच आपणागेले नेचर्स कॉल बी सगळे आन्सर करतात आनी सगळी घाण करून उडयतात तिसरी गोष्ट सोऱ्याची बाटल्यो लोक हांगा रातची येता आनी सोरो पिता सुसेगाद आनी बाटल्यो थंयच उडोवन वतात चौथी गोष्ट आधी सेवेची पळय चेंबर आहा ती भरून सेवेजीची भायर व्हांवता आनी अजापाची गोष्ट कोण ते सेवेजी चेंबराची भायर सेवेज व्हांवता ताका देखूनच इटेबल तांणी परमिशन दिल्ली आहा लोक थंयच जेवतात थंयच खातात आनी सेवेज व्हांवती ते लोकांनी दोळ्यांनी पळयतात ही परिस्थिती एसपीडे मार्केटात जाल्ली आहा एसजीपीडीए मार्केट जे आसा जे हांगा पयलीं सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां हांगाच आशिल्लीं अजुनूय आसात दुसरे म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट कॉर्पोरेट हाऊसेस ऑफ फायनान्स जर इन्शुरन्स जर तेय बी थंय आसात म्हणजे कॉर्पोरेट एम्प्लॉईज ते काम करतात आणि बाकीचे सगळे आमचे बाजारकार सगळे जे धंदो चलयतात आपले तेजी सगळ्यान वर्स्ट कंडिशन म्हाका दिसता इज बिकॉज ऑफ द सीवेज वीच इज फ्लोईंग ऑल ओवर म्हणजे सगळे कडेन ते सीवेज व्हांवता वास आनी तशीच ते गार्बेज इश्यूज तशेंच थंय अल्कोहोलिजम वाडलेलें आसा तातूंत भितर म्हाका दिसता एक म्हणजे मडगांवां नाल्यार एक दर्याक फातोर्डा बसून धरले जाल्यार तो अशें आसपाक जायना वेर एवर दे आर कॉर्पोरेट हाऊसेस थंय मेन म्हणजे स्वच्छता आसपाक जाय आनी गव्हर्मेंट मशिनरी जेन्ना थंय काम करता आनी थंयच समज अशें जावपाक लागता सो म्हाका दिसता हें दुर्दैव सोसायटी बी थंय ना आनी म्हाका दिसता कांय ट्रेडर आसा बिझनसमॅनूय बी ते करपाक तयार ना अशें म्हाका आयकूंक येता सो म्हाका दिसता हें इश्यूचें सोल्युशन हे सरकारान काडपाक जाय म्युनिसिपालिटीनूय बी तातूंत लक्ष घालपाक जाय बिकॉज इट कॅनॉट बी अ गार्बेज डंपिंग एरिया इट कॅनॉट बी अ सिवेज प्रोन एरिया थंय अशे थोडे बाबडे लोक आपले पोटा पाण्या खातीर ते स्टॉलूय बी चलयतात बाबड्याक पूण थंयच लोक खातात थंयच सिवेज थंयच सगळे हे दुर्गंधी लास्ट टायम आमी बसून इशू काडलेले थंय अक्षरशः किडे पडल्यात आनी थंयच्यान बाबडे लोक नुस्तें व्हरतात भाजी व्हरतात सो अशे अवस्थेन आसतना सरकारूय बी जर कुड्डे नजरेंतल्यान अल्टिमेटली हे पळयता जाल्यार कुड्डे जाल्यात जर सो म्हाका दिसता तेणी लक्ष घालपाक जाय वागातोर दर्यादेगेर टार बॉल सेगीत 4 दीस जाले दिश्टी पडटा देखून थळाव्यांच्या मनात भंय निर्माण जाला टार बॉलाक लागून जशें मनशाच्या जिवाक धोको आसा त्याच परस दर्यांत आशिल्ल्या प्राण्यांच्या जिवाक चड धोको आसा ताका लागून सरकारान आनी पर्यटक मंत्रीन लक्ष दिवन बेगोबेग दर्यादेगेर जावपी टार बॉलाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या I think it is the extra oil that ships drop into the water. I think it is more harmful to sea animals. Limited activity in the sea, but that is not possible on ongoing commercial demands. नॅचरली दर्यान पळय कितें भायली वस्त असली पेट्रोलियम कोडाक जर पडले दर्यान जाल्यार ती दर्याक हो पोल्युशन जाताच जाता आनी नुस्त्याकूय आमचें पोल्युशन जाता आनी सगळ्या जिवाक म्हणजे दर्याच्या जिवाक सगळ्याकूच तें पोल्युशन जाता हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन की त्यांनी हेचेर जातीन लक्ष घालून हो जो इन्वायरमेंटाचो जो पळय डिस्ट्रक्शन करता तेंचेर एक्शन घेवची आनी खंयचे तरी एजन्सीक घेवन हे तातडीन हे पयलीं साफ करचें म्हणून कितें तरी हेचेर उपाय आरजी पक्षान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडेन आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर आरजी पक्षान भाजपा कडल्यान पयशे घेतल्यात असो सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट व्हायरल केला देखून सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट शेअर करप्या आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी आरजीपीचो वांगडी विश्वेश नायक हांणी दिली जाल्यार इंडिया अलायन्सच्या वांगड्यांनी सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट केला असो दावो तांणी ह्या वेळार केला कालच्यान एक फेक न्यूज एक फॉल्स न्यूज आउट जाता आणि ते आमचे पार्टीक लिंक आसा ते तुमकां दाखयता तुमकां खबर आसा पयलीं तुमकां सांगता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आनी फॉल्स न्यूज नाल्यार फेक न्यूज स्प्रेड करूंक मेळना जावं ती सोशल मिडियाचेर व्हॉट्सएपाचेर आनी खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर आनी ताका IPC लागता मागीर ताका
दुसरे कायदे लागता आणि 5 वर्सांचे मागीर तेका जेल सुद्दां आसा तो कोण मनीस स्प्रेड करता फॉरवर्ड करता तशें कितें कायदे आसा आता ती न्यूज कितें आनी ती सर्क्युलेट खंयसर जाता कितें जाता ती तुमकां पयलीं दाखयता ही ती न्यूज एक पोस्ट आसा एक्चुअली खूब कडेन वो न्यूज येता तो गोवा पल्स म्हणून घातला एक्चुअली तो गोवन पल्स की दुसरे न्यूज तेजो आसा तो गोवन पल्स आणि तिथे ईमेल आयडी आसा gowanpulse@gmail.com म्हणून एक त्यांची ईमेल आयडी आसा आणि गोवन पल्स म्हणून तिचे ते नाव आसा आता हे कितें हेजे आमी डोमेन चेक केले गुगलाचेर सगळे पयले वेबसायट चेक केले आमकां काय मेळोना आमी म्हणून येता की कोण तरी हो यूज करता आनी कोण तरी करता म्हणून आता हेजे कंटेंट जेन्ना डिटेलान गेले कंटेंट व्हेरी शॉकिंग आसा फर्स्टूतल्यान व्हेरी शॉकिंग कितें म्हणटा ह्यूज अमाउंट इन कॅश वॉज हँडेड ओवर टू RGP team today म्हणजे काल at Maharashtra Goa border by the BJP to fund RGP election activity in Goa म्हणजे बॉर्डर तो अशी उगड्यार आसा फ्लाइंग स्क्वॉड थंयसर कोण ना थंयसर रिटर्निंग ऑफिसर कोण ना इलेक्शन कमिशनाचे कोण ना सगळे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सगळो भायर आसा बेश्टो आसा अशें हे पोस्ट सांगता the fund is used to attack Congress candidate very important now वो शब्द पळया काँग्रेस शब्द पळया पोस्टर कितले फाटी येता the fund is to be used to attack Congress candidate their reputation the main aim of the RGP to split BJP vote BJP voters आणि शॉपिंग आसा ही फकाणा कशी BJP voters are unhappy both in south and north and due to choice of candidates some of them may vote for Congress and the RGP has take task with attacking Congress candidates in the every possible way the Congress शब्द हो आणि इंडिया अलायन्स काँग्रेस शब्द यावरून 1 2 3 4 आणि इंडियान 5 फाटी जाला यूज इतू हो पोस्ट अगेन्स्ट आसा RGPच्यान आमी पैसे घेतला म्हणून सांगला आणि आमकां तरी आमकां डायरेक्ट चार्ज की वो फेक न्यूज आसा वो फॉल्स न्यूज आसा आणि एकाच लागून आमी वो गोवन पल्स आणि कोण ती तेंची ईमेल आयडी आसा त्याच्या नावाचेर आमी आयजूच आमी कंप्लेंट केल्ली आसा रिटर्निंग ऑफिसराक एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एका मॉडल फंड लायचो आणि कोणी फॉरवर्ड केला सोशल मिडियाचेर व्हॉट्सएपाचेर आणि खंयचे स्टेटस कोणी दवरला आणि खंय खंय शेअर जाता तेंचे सगळ्यांचेर एक्शन जावची सगळ्यांचे 3 ते 5 हजार तांकां इम्प्रिझन जावची असो आमी स्ट्रॉंग मेसेज कंप्लेंट केल्ली आसा गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV